मोगाच्या भावांनो बहिणींनो, दिव्यवाणी लाईव्ह या माध्यमामुखांतर दैवी कुलोरी मंदिर कार्नाड मुल्की हांगासर जावच्या आराधनांत भाग घेवंक तुमकां समेस्तांक हांव मोगाचो स्वागत करता. देवान आमकां एक वर्तो अवकाश आज फावो केला. ताच्या सन्निधानांत हो एक वर सो वेळ करसूंक ताची कृपा जोडून घेवंक ताच्या आशिर्वादां आमच्या कुटुंबांनी अनुभव करूंक. सभाजन तुम्ही तुमच्या विविध गरजां खातीर मागोवंक आमकां सांगला. प्रत्येक रितीन ह्या आराधना वेळार तुमच्या विविध इराद्या खातीर आमी मागतेले. कीर्तनगार कीर्तन 9:1 हातूंत आमकां सांगता, जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता आनी सर पदवीधराच्या सावळेंत वस्ती करता, तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो आनी म्हजें कोटें, तूं म्हजो देव, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. देव आमचो खरोच आसरो जावन आसा, आमचें कोटें जावन आसा, आमचें रक्षण जावन आसा. ताच्या हजरपणांत रावून ताची स्तुती करूंक, आराधन करूंक आमकां उरतो संतोश. ह्या वेळी तो संतोश आमचो करून घेवया आनी पवित्र सक्रामेंतांत आमचो स्वामी आमचे मदें हजर जाता आसतना ताचें आमी आराधन करया. तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो राखणदार, तूं म्हजो इश्ट, तूं म्हजो देव म्हणून ताका आमी वळखून आराधन करून घेवया. गीत दैवी गायना बुकांत पान संको 161 गीत संको L11 पेज 161. Tu muzo rakonda, tu muzo mogaris, tu muzo te, tu muzo asro, tu muzo करता सगळ्या जिविता तुझे रुपोळे सोता, सगळ्या सत्ते तुझी सेवा करता हांगा हावासा, हांगा हावासा सोम्या, हांगा हावासा सोडवंदा, तू मुझो शिकोंदा, तू मुझी घटा, तू मुझो ते, तू म्हजो सोडवंदा, तू मुझो
sorwonda Tumuzoshikonda tumuzoshikonda Tumujikatai tumujikatai Tumuzodevu tumuzodev सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुझे रूप पळोवंक सोदता सगळ्या शक्तीन तुझी सेवा करता हांगा हावासा Hanga hawasa हांगा हावासा सोम्या हांगा हावासा सोम्या हांगा हावासा सोम्या हांगा हावासा हांगा हावासा सोम्या हांगा हावासा सोम्या हांगा हावासा सोम्या हांगा हावासा Tumuzo gowli somya Tumuzo buzondare Tumuji gupis suwate Tumuzo devu सगळ्या म्हज्या काळजान सक्तेन मनान आनी आत्म्याने हांव तुका आराधन करता तूं म्हजो आसरो तूं म्हजें खोटें तूं म्हजें सर्वस्व म्हणून हांव तुका स्वीकार करता तूं म्हजो गवळी तूं म्हजो बुजवंदा तूं म्हजी गुपीसुवा तूं म्हजो देव तूं म्हजो गवळी तूं म्हजो बुजोंदा तूं म्हजो बुजवंदा म्हजी गुपी सुवाते तूं म्हजी गुपीसुवा तूं म्हजो देव तूं म्हजो देव सगळ्या काळजान हांव तुका आराधन करता सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुजें रूप पळोवंक सोदता सगळ्या शक्तीन तुजी सेवा करता हांगा हावासा हांगा हावासा आमचे दोन्ही हात उबारून सोम्या संगया हांगा हावासा सोम्या हांगा हावासा सोम्या हांगा हावासा सोम्या हांगा हावासा परत आमी संगया हांगा हावासा सोम्या हांगा हावासा सोम्या हांगा हावासा सोम्या हांगा हावासा सोम्या हांगा हावासा हावासा हांगा हावासा हांगा हावासा हालेलुया 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 हालेलुया
तुझे समोर आज हांगासर आसा. तुझ्या पवित्र सन्निधानांत रावूंक हांव योग्य न्हय तरी सोम्या तुझ्या वर्त्या मोगाने, तुझ्या वर्त्या खाकुलतीने, तुझ्या वर्त्या दयेने आज हो वेळ तुजे समोर करसूंक सोम्या त्यो म्हाका फोव केलाय. ह्या खातीर सोम्या तुका वरकां दिता. म्हजें जिवीत तुका समर्पण दिवच्याक सोम्या आज हांव तुजे समोर आसा. म्हज्या जिविताचे सर्व सन्निवेश तुजे समोर हाडून सोम्या तुजे कृपा जडूंक, तुजे बेसांव जडूंक, तुजे दैवीक सकत आपणावंक आज सोम्या हांव तुजे समोर आसा. तुवें म्हाका जिवितांत दिल्ली सर आशिर्वादां म्हज्या मनांत हाडून तुका अर्गा होगलाप दिवन तुजी स्तुती करूंक सोम्या आज हांव तुजे समोर आसा. म्हज्या जिविताच्या हर एका संदर्भार, म्हज्या कश्टांत, दुखांत, पिडेंत, अनवरांत, संतोषांत, धादोसकायेंत, तृप्तेंत सर घडीत आनी सोम्या तुज्या आशिराखाल, तुज्या आदाराखाल रावून तुका सदांच महिमा दिवचें तसलें जिवीत हांवें जिवच्याक तुजो आदार मागूंक सोम्या आज हांव तुजे समोर आसा. वो पवित्र सक्रामेंतांत म्हजे खातीर हजर जाल्ल्या सोम्या म्हजें काळीज, म्हजें मन, म्हजें सर्वस्व आज हांव तुका भेटयता. देवाचें उतर कीर्तन 107 ह्या कीर्तनांत आमकां सांगता, सर्वेस्पराक अर्गां दिया कित्याक तो बरो, ताचो विश्वासी मोग ससनाक थाकता. सर्वेस्पराक अर्गां दिया कित्याक तो बरो, ताचो विश्वासी मोग ससनाक थकता. 8व्या वळींतावर मी वाचता, हांव सर्वेस्पराच्या विश्वासी मोगा पासत मनशा खातीर ताणें केल्ल्या विजमिता पासत तांणी ताका अर्गां दिवंक फावो. आपल्या कश्टांत तांणी सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी तांच्या आखातांतली ताणें तांकां निवारली. आपले उतर धाडून ताणें तांकां बरी केली. तांचो जीव नासांतलो ताणें निवारलो. अर्गां बलिदान तांणी ताका भेटोवंक फावो आनी उल्हासान ताचीं कृत्यां परगटूंक फावो. आमच्या सोम्याक आमी कितलेशे पावटी आमच्या आकातांत, आमच्या कश्टांत, आमच्या दुखांत आमी उलो मारला आनी सोम्यान आमचे मागणे आयकून आमकां ताच्या धराळ आशिर्वादांनी भरला. आमी मागिल्ल्याचे की ताचे लागीं सरल्याचे की कितल्या की सडीत मापान आमच्या सोम्यान ताची सर्गीची देणी आमकां फोव केल्यात. ताचे कृपा आशिर्वाद आमचेर वतल्यात आनी ह्या वरवीं आज आमी हर एकली सोम्याक ताणें आमच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर, ताच्या विश्वासी मोगा खातीर, आमचे खातीर ताणें केल्ल्या हर एका विजमिता खातीर ताका अर्गां दिवन, ताका होगलाप दिवन ताची स्तुती करूंक फावो. कीर्तन 103 आमकां सांगता, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर
ताचे उपकार कधीच विसार नका. यावेळी सोम्याच्या समोर आम्ही आसा. ताणें आमच्या जिवितांत केले ते उपकार आमच्या मनांत एक ढिपोर आमी हाडया. आमच्या भोवती काळोखाची मोडां आसात. आमच्या भोवती सबार तरांचे भें आसा, आकांत आसा. सबार लोक अंगास जाल्लो आसा. वाट दिसना जालो तसलो लोक आसा. पूण आमचो सोमी आमचे मदें आसा. आमकां वाट दाखोवच्याक, आमचो काळोख काडच्याक, आमकां उजवाड दिवच्याक, आमकां धैर्य दिवच्याक, ताच्या दैवीक सक्तेन आमकां भरच्याक. आनी हेच तें काम आमचे देदान आरंभ केल्ले तो निरंतर करून आसा. त्या खातीर आमच्या सोम्याक आमी अर्गां दिवन ताची स्तुती करया. त्रिएक देवाक आमी हरसुया आनी गावया गीत देवा बापाक स्तुती महिमा. जेजू सोम्याक स्तुती महिमा, पवित्रत्म्याक स्तुती महिमा. बापा पुता पवित्रत्म्याक त्रिएक देवाक हरसून नावाडून हें गीत आमी गावया आनी आमचें जिवीत ताका आमी भेटया. दैवी गायना बुकांत पान संको 190 गीत संको O6 पेज 190. तळे पेटोवन संतोषान सोम्याक आमी हरसुया. देवा बापा स्तुति महिमा, 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 देवा बापा, 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 देवा बापा. हालेलुया, 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 आमचे खातीर संवसारी येवन आपणाक खुर्सार भेटयलो आमचो सोमी, आमचो सोडवंदार. त्या पवित्र रुपार आमचे मदें तो हजर आसा. त्या सोम्याक हरसुया, ताका वाखाणया, ताची स्तुती करया. जेजू सोम्या स्तुति महिमा, जेजू सोम्या स्तुति महिमा, जेजू सोम्याक स्तुती महिमा, जेजू सोम्याक स्तुती महिमा, जेजू सोम्या स्तुति महिमा, जेजू सोम्याक स्तुती महिमा, जेजू सोम्या, 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 जेजू
पवित्र आत्मो सताचो आत्मो कृपेचो आत्मो आमचो मजतदार आमकां सनंतरी उजवाड दिवचो मार्गदर्शन दिवचो आमकां सांबाळ चलोवन वचचो त्याच पवित्र आत्म्यान आमकां हर एक दीस ताच्या उजवाडान भरोवन चलोवन गेला ताची स्तुती करून ताची महिमा आमी गावया पवित्र आत्म्या स्तुती महिमा पवित्र आत्म्या स्तुती महिमा पवित्र आत्म्याक स्तुती महिमा पवित्र आत्म्याक स्तुती महिमा पवित्र आत्म्या स्तुती महिमा पवित्र आत्म्याक स्तुती महिमा पवित्र आत्म्या 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 हालेलुया 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 बापा पुतानी पवित्र आत्म्या त्रिएका देवा तुकार खा स्तुती आणि महिमा आता आणि सदा सर्वदा हालेलुया 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 थोडा वेळ समयाच्या आजारपणात मौनपणे आम्ही करसिया निरंतरी ताची स्तुती करून ताच्या घरांत रावता ती परजा भागी जावन आसा म्हणटा कीर्तनकार कीर्तन 104 चौथी वळ कितें व्हरतें भाग आमचे समयाच्या हजरपणांत रावून ताची स्तुती करचें ताका अर्घां दिवचें ताका वाखाणून ताका हरसून ताची महिमा गावचें समयाक आमी हरसितना ताची स्तुती करतना ताची दैवी कृपा तो आमचेर वळाशी करता आमच्या मोतीत आशिल्लें टेन्शन
आमची खंत आमची बेजाराय आमच्या काळजांत आसलें भें आकांत आनी कावचें न्ही आमच्या कुडींत आसली पिडा अस्कतकाय हर एक सोमी काढता नवा जिवान तो आमकां भरता कित्याक तो म्हणटा पापसल्लीं काळजां हांव बरीं करता आनी तांचे घाय हांव नव्यान बांदता आमची पापसल्लीं काळजां बरीं करूंक सोमी आशेता आमकां नव्या जिवान भरूंक सोमी आशेता ताच्या दैवीक सक्तेन भरून आमकां सोलोन व्हरूंक सोमी आशेता सोम्या सोबत रेग सोम्याची आशा ती संपूर्ण जावच्याक सोमी आमचो सहकार मागता हे कुर्डो ताचे लागीं येवन दाविदाच्या पुता म्हजी खाकुल्त कर म्हूण ताणें मागता आसतना सोम्यान ताका विचारलें तुका हांवें कितें करीत जाय म्हूण तूं म्हणटाय आनी त्या कुड्यान जाप दिली हांव पळोवंक आशेता म्हाका दिश्ट दी आज आमचो सोमी आमकां विचारता तुका हांवें कितें करीत जाय म्हूण तुजी आशा कोणी थानेला जाल्यार तो म्हजे सरशी येवं दी म्हणटा सोमी जो कोण म्हाका सत म्हणटा ताच्या काळजांत हांव वळच्या उदकाच्यो झरी उमाळटल्यो सोम्या सरशी आमी येता आसतना आमच्या काळजाचो त्रेक ताच्या मुखार आमी दवरता आसतना तो आमकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भरून ताच्या दैवीक कृपेन सक्तेन आमकां सोलून व्हरूंक आशेता हीच ताची पासवणी आमकां हर एकल्यांक जावन आसा पवित्र आत्म्याच्यो झरी आमच्या काळजांतान वाडत जाय म्हूण ताची आशा जावन आसा आनी ह्या वरवीं पवित्र आत्म्याक ह्या वेळी आमी आपोवया उलो मारया पवित्र आत्म्याक आनी सांगया ये तूं ये पवित्र आत्म्या दैवीक देणी तूं आमकां लाभय आमच्या पाराकलिता बुजोवन धरा पवित्र करणारा आमकां तुज्या दैवीक सक्तेन भरोवन तुज्या कृपेन नेटोवन तूं आमकां सोलून व्हर हे पवित्र आत्म्या दैवीक देणी तूं आमकां लाभय म्हणून काळजांत हांव तुमच्या पवित्र आत्म्याक उजवाडाच्या आत्म्याक आमी आपोवया दैवीक गायना बुकांत पान संको 143 गीत संको जे 22 जे 22 पेज 143 ये तू ये
दैवी देणी तुला ये तू ये पवित्र आत्म्या दैवी देणी तुला दैवी देणी तुला ये पवित्रत्या ये पवित्रत्या ये पवित्रत्या ये पवित्रत्या पराक्लिता भुजबोंदारा आमच्या दयाळ भोवीत करणारा जाव मान तुका जाव भोमा करता भक्तीन आराधा ये तू ये पवित्र आत्म्या दैवी देणी तुला दैवी देणी तुला ये तू ये पवित्र आत्म्या दैवी देणी तुला दैवी देणी तुला ये पवित्रत्या ये पवित्रत्या ये पवित्रत्या ये पवित्रत्या संवसाराक तुवें रूप दिलें तुज्या सारक्यान मनशाक तुवें रचलें तुजी तेंपलां जावंक तुवें आमकां निर्मिलें मोगान जियोंक तुवें आमकां आपयलें हे पवित्र आत्म्या नव्यान तूं आमकां रचन कर तुजे खरें तेंपलां जावन जियोवचें भाग्य आमकां तूं फोव कर संवसाराक तुवें रूप दिलें तुज्या सारक्या मनशाक रचलें तुजी तेंपलां जावन निर्मिलें मोगान जीव आपयलें ये तू ये पवित्र आत्म्या दैवीक देणी तुला दैवी देणी तुला ये तू ये पवित्र आत्म्या दैवी देणी तुला दैवी देणी तुला ये पवित्रत्या 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 Sa João Evangelho awas Varsouda वाक्य 27 28 पर्यंत जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो समाधान तुमचे ते हांव दवरन वेता समाधान तुमचे ते हांव दवरन वेता म्हजें समाधान तुमकां दिता
संसार असलें समाधान दिवंक सकना. तुम्ही खंत काडची सोडा. तुम्ही भिवचें नाका. हांव येता आनी तुमचे सरशी पाटी येता म्हणून हांवें सांगिल्लें तुमी आयकलां. तुमकां म्हजो मोग आसा जाल्यार हांव बापा सरशी वेता म्हणून आयकून तुमी संतोश पावतल्यात. कित्याक बाप म्हजे प्रास व्हरतो हें सगळें घडोवन येवच्या वेळार तुमी सतमनशाक आतां तें घडोवन येवच्या आदींच हांवें तुमकां सांगलां. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. मोगाच्या भावानो भयणीनो, थोडो वेळ ह्या सोम्याच्या उतराचेर आमी नियाळ करया. सोम्याच्या हजरपणांत ताचे समोर जेजू म्हणटा, म्हजें समाधान हांव तुमकां दितां. समाधान तुमचें तें हांव दवरून वेता. संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. कुडास येता म्हाका एका बुकांत हांवें वाचिल्ली काणी. एक शिकपी तरणाटो सभार सनद ताणें जोडिल्ल्यो. व्हडल्यो व्हडल्यो डिग्री ताका आशिल्ल्यो. मस्तू धन दौलत ताचें तें आशिल्लें. ग्रेस तितू जावन आशिल्लो. हे सक्कड ताका आसल्यारय ताच्या जिवितांत ताका समाधान नासलें. आनी ह्या खातीर समाधान शांती आपणा जिणेंत तो आशिल्लो आनी ती खंय मेळटा म्हणून तो सोदून गेलो. अशें तो सोदून सोदून लोकां लागीं सावन वेता आसतना ताका एक ऊंच पर्वतार एक गुरू थंयसर आसा म्हूण कळीत जालें. आनी त्या पर्वतार त्या गुरू लागीं समाधानाचें सूत्र आसा, द सिक्रेट ऑफ पीस, ताचे कडेन आसा म्हणून कोणेंय सांगलें. आनी त्या खातीर त्या गुरूक तो मेळोवंक गेलो. आनी ताचे लागीं वचून गुरू लागीं ताणें सगळें विचारसून ताच्या जिविता विशयान सांगलें. गुरून समाधानेन सक्कड आयकलें. आयकले उपरांत तरणाट्याक ताणें म्हळें, आनी तरणाट्या, तुका समाधान मेळचे खातीर, शांतीन तुवें जिवचे खातीर म्हजे लागीं एक वखद आसा. तें हांव तुका दितां. तुवें तें व्हरून वचूं जाय आनी उपरांत एक हप्त्या उपरांत परत्यान तुवें म्हाका येवन मेळा जाय. गुरू ताच्या गुडसुलाक थंयसर भितर गेलो आनी भितर तावन ताणें 3 मोलादीक वज्रां, पर्ल्स म्हणटा आमी, ती मोतयां मोलादीक तो हाडून आयलो. ते फातोर, मोलाचे फातोर. आनी ती हाडून ताणें ह्या तरणाट्याक दिलें आनी म्हणूंक लागलो, ये तूं व्हरून वच. भोव जतनायेन जागृतकायेन तुजे सांगाता हातूंत दवर. खंडीत जावन तुका समाधान मेळटलें. एका हप्त्या उपरांत तूं ये आनी म्हाका मेळ. तरणाट्यान चिंतलें, ह्या पत्रांत, ह्या मोतयांत कितें म्हणी एक विशेशता आसा जाय, एक विशेश पावर आसा जाय. कित्याक तो गुरू आनी ताचे ते आसलो तो पावर ताणें त्या पत्राक त्या घाला. आनी ह्या पत्रा मुखांतर म्हाका म्हजें टेन्शन पयस जातलें, समाधान म्हाका मेळटलें म्हूण बरोबरसून तो गेलो. आपल्या घरा तो पाटींग गेलो आनी भोव जतनायेन जागृतकायेन ताणें ती मोतयां दवरलीं. अशें तसो दीस मुखार सुवेता आसतना रातीच्या वेळारी ताका सारकी न्हीद आयली ना. ताजें मोत त्या मोलादीक फातराचेर आशिल्लें. कोणी मनी येवन कोणें पळयलां जाल्यार हे म्हजे कडेन मोलाचे फातर आसात, हे म्हाका पाटी व्हरूंक आसात गुरू लागीं म्हणून ताका दिसता खंत. तेंच ताची चिंताप. त्या देखून कोणी सोरून व्हरतीत गी, कितें गी म्हणलें टेन्शन ताच्या मोतीन. ताका पयल्या दिसा न्हीद येवना
अशें दुसरे सायतका सारकें तें काम करूंक जावना, रातीची न्हीद सारकी पडोवना. 3 दीस अशें जाता आसतना तो आनीक सहड रितीन पडलो आनी तिसऱ्या दिसाच तो फाटी आयलो ते 3 मोतयां घेवन गुरू लागीं म्हणालो, तुवें म्हाका सांगिल्लें ह्या मोतया मुखांतर म्हाका समाधान मेळटलें म्हणून, पूण फाटल्या 3 दिसांचो म्हाका न्हीद सारकी ना, म्हजें काम म्हाका सारकें करूंक जायना, म्हजें मोत सगळो दीस ह्या मोतयांचेरच आसा. गुरू ताका पळोवन इल्लो हांसलो आनी म्हणालो, तरणाट्या, तुज्या ह्या अनुभवांतच तुज्या त्या समस्याक पर्याय आसा. ही मोतयां म्हज्या सांगाता कितल्या वर्सां हांव नासल्लीं, पूण एक दीस एक घडी म्हजें न्हीद हांव कळोवना, म्हाका कितेंच टेन्शन जावना, म्हजें हर एक काम अपुरबायेन हांव करून आसा. कित्याक म्हजें मन म्हजें ध्यान ह्या मोतयांचेर ना, ताचें मोल कितें ताचे वयर ना, पूण म्हजें मन म्हजें काळीज आसा म्हज्या देवा थंय. तुजें काळीज तुजें मन देवा थंय केंद्रीत तूं कर. ह्या संवसाराच्या ग्रेस्तकायेचेर, धन दौलताचेर, तुज्या पदवेचेर अधिकाराचेर न्हय, देवाचेर तुजें काळीज तुजें मन केंद्रीत कर आनी समाधान तुजें दायज जातलें. मोगाच्या भावनो भयणीनो, जेजून आपल्या शिसांक हांव समाधान तुमचे सांगाता दवरून वेता म्हणटा आसतना, समाधान तुमकां दिता म्हणटा आसतना आनीक उतर सांगलें, संवसार असलें समाधान दिवंक शकना म्हणून. संवसारी सक्तेक लबदून आमी जियेत आसतना मोगाच्या भावा भयणीनो, आमकां खरें समाधान मेळना. संवसाराच्या वस्तू तावन खुशालाय आमी जोडूंक आशेता, खुशालाय थंयसर मेळटा, पूण शांती समाधान तें देवा तावन मेळचें म्हाज जावन आसा. संवसारी संगतेक लाभदलो, संवसाराक कुशलायक लाभदलो सांत आगोस्तीन 12 वर्सां देवा तावन पयस रावन जियेलो आनी उपरांत सोम्याक भेटलो उपरांत, सोम्या थंय आख्खारशें जाल्या उपरांत, सोम्या थंय ताणें जिवंक आरंभ केल्या उपरांत उद्गारलो आनी म्हणालो, म्हज्या जिवितांत संवसारा फाटल्यान वचून हांवें कितलें होगडायलें, म्हज्या आत्म्याक विशेव ना सोम्या, तुजे ते मात्र म्हाका विशेव मेळटा. म्हज्या भाव भयणीनो, जिविताचें एक वर्तें सत आमी जाणा जायचें. जें समाधान, जी शांती आमकां सोमी दिवंक आशेता, तें समाधान, ती शांती, ती दरसकाय, ती तृप्ती, तो उल्हास, तो संतोष संवसार आमकां खंडीत दिवंक शकना. आनी त्या वरवीं संवसारांत आमी जियेत आसतना संवसाराची जावन आमी जियेनासतना सोम्याची जावन आमी जियेवया. We are in the world, but we are not of the world, but we belong to the Lord. सोम्याची जावन म्हाका न्हू आमी दिसपरते जिवंक शिकात जाय. आनी हेंच जेजू आपल्या शिसांक शिकयता आनी आज आमकांय तो शिकयता. सांगपूर आमच्या जिवितांत सबार कश्ट आसात, दूख आसात, आमच्या जिवितांत सबार अनवर आमी अनुभव केलांत, दोग दोनी अनुभव केला, संकश्ट आमकां आसात. मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या हर एकांती जर तर सोम्या ते होंदोन आमी जियेताव, आमी खंडीत जावन सोम्यान सांगल्या बरी खंतीन आसचें ना, बेजारान आसचें ना, आमी कांगाळ जावचें ना, बगर आमी धैर्यान फुडें सरतले. हांव सोम्यान दिवचें तें समाधान, ती शांती आमच्या काळजांत, आमच्या मनांत सदांच बिडार करतले. ह्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो, आज सोम्याक आमच्या जिविताचें केंद्र जावन जियोंक आमी निर्धार करया आनी ह्या पवित्र बलिदानांत आज सोम्याचो तो आधार ह्या पवित्र आराधना वेळार आमी मागया. सदांच आमचे संगी रावून आमकां 16 वर्सो आमचो सोमी जावन आसा. ह्या वेळार सोम्याक आमी सांगया, सोम्या जेजू, सदांच तूं म्हजे संगी राव, म्हजो हात धरून सोम्या तूं म्हाका चलय, म्हज्या काळोखांत म्हजो उजवाड तूं जा, म्हज्या दुखांत, म्हज्या सलवणेंत, म्हज्या एकसुरपणांत, म्हज्या पिडेन शिडेंत तूंच म्हजो आसरो आनी आधार जा.
कित्याक तुजे विने सोम्या हांव जियोंक सकना. तुजे विने म्हाका जीव ना. तुजे विने म्हाका जिवीत ना. तुजे विने म्हाका ವಿಷಯವು ನಾ ಸೌಮ್ಯ. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು म्हणून आमी ह्या वेळी सांगता आसतना आमकां आमी संपूर्ण तरान सोम्या समर्पून दिवन तोच आमच्या जिविताचें केंद्र जावन ताका आमी स्वीकार करया. L24 गीत संको पान संको 168 168. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. Alleluia, 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 Alleluia. कितें सकल काळोख आमच्या जिवितांत आसा सोम्या मुखार आमी दवरया. कित्याक जो म्हणटा म्हजे सरशी येता तो केदीच काळोखान सरचो ना. जिविताचो उजवाड ताका आसतलो. जावं पुरो सभार ताळण्यो अत्यंत सवा आमकां दोसतात. विविध तरांचे वंदन आमच्या जिवितांत आमकां आसात. पातकाच्यो संकळी ते बांदपास आमकां आसात. असो उर्स काळोख आमच्या जिविताचो सोम्याक आमी भेटया. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. Alleluia, 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 Alleluia. कसर सकड दूख आमकां आसा. जावं पुरो आमच्या मोगाची आमच्या कुटुंबांत कोणी ह्या दिसांनी मरण पावलेले आसात. कोरोना पिडे वरवीं जावं पुरो ह्या हेर पिडे वरवीं आनी ते विशेष दूख आसा आमच्या काळजांत. जावं पुरो काडिल्लें तें लोन फारीक करूंक जावना. ते लोनाचें तें वोझें आसा. ते रीण कशें फाटीं दिवचें म्हणली खंत आसा, बेजाराय आसा. फुडार विशयान सभार स्वप्नां आशिल्लीं सार्थक जावनात. हर एक अर्थ उरला. घुसपट गोंदळ आसा. ते हर एक ह्या वेळी सोम्याक आमी भेटया. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸಾಲದ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು,
ಸಾಲದ ಸಮಯದಿ ವೈರಿಯಾಗಿರು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು Hallelujah, 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 Hallelujah. आमच्यामध्ये सभासद असतात जिनी ते एक सुरपण अनुभव करून असतात म्हजी म्हणली कोणी नांत म्हाका कोणी सारची नांत कोणाक म्हजो हुस्को ना म्हणल्यार त्या बेजारायन आसात सभासदांक न्हीद पडना रातची सारकी न्हीद पडनासतना कुडीची भलायकी बिगडलेली आसा सभासदांक मतेची वितराची पिडा आसा विशेषरांचे भे खावचेनी आसा वितराच्या पिडेक बली जावन जिनियंत भरवोसो सणलेली सभासन आसात आज समी तुमकां हर एकल्याक नवो भरवोसो दिवन आसा बुजोवन दिवन आसा हांव आसा तुमचे संगता भेनाकात म्हूण तो तुमकां सांगून आसा केदीच निराशी जायनाका म्हजेर तुजो भावार्थ दवर म्हजो तुजो विश्वास दवर तुझे जिवीत तू म्हाका समर्पण दी म्हूण समी सांगून आसा आमचे एकसुरपण आमचे उणेपण आमची पिडा शिडा आमचे अस्कत काय हर एक सम्याक आमी ह्या वेळी भेटया सम्या आमचो हात आमकां सोलोन वर म्हूण सम्या लागीं मागया ಒಂಟಿಯಾದ ಸಮಯದಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರು ರೋಗದ ಸಮಯದಿ ವೈದ್ಯನಾಗಿರು ಒಂಟಿಯಾದ ಸಮಯದಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರು ರೋಗದ ಸಮಯದಿ ವೈದ್ಯನಾಗಿರು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು Hallelujah, 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 Hallelujah. दोन्ही हात उभारून सम्या हालेलुया गा Hallelujah, 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 Hallelujah. निरंतर सम्याची स्तुती करूया Hallelujah, 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 हालेलुया Hallelujah, 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 निरंतर सम्याची स्तुती करात अर्गान हुबलात करियात समी जेजू या वेळा तुमकां आपण आसा समी जेजू तुमकां ताचे दैवीक सकत दिवन आसा समी जेजू तुमकां ताचे धैर्यान भरून आसा समी जेजू तुमकां हर एकल्याक हर एक तरेच्या पिडेशिरे जावन हर एक तरेच्या बंदपासावन सुरखा दिवन आसा उलो मारा सम्या जेजू तुमच्या जिविताक समर्पण दिया सम्या जेजू तुका आसा तुमच्या भुरग्यांनी उलो मारला सम्या जेजू तुका जाल्यार उलो मारून तुका तुज्या जिविताचे केंद्र जावन ताणें स्वीकार केला सम्या अर्ज्या भुरग्यांक तूं आपण हर एक तांचे एकसुरपणा सम्या तूं तांकां सांगात दी हर एक तांच्या पिडेशिरे जावन सम्या तूं तांकां सुरखा दी हर एक बंदपासावन सम्या तूं तांकां सोडय तांचे ते रीण कितें आसा सम्या हर एक तांचे अडखळ जिवितांत कितें आसा सम्या जेजू ते हर एक अडखळीत सम्या जेजू तूं सुरखा दी
तुझ्या सत्यानं बोसम्या जेजू तुझ्या दैविक उजवाडानं बोसम्या जेजू हर एक तरह जीविताचं खाळोक सम्या तुझ्या बुरगादान तू खाडून उडे Praise you Jesus, thank you Lord, hallelujah, 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 hallelujah. सभासना तुमच्यामध्ये दुःखा गळून यावेळा मागून असात जेजू म्हणता तुझे दुःख हांव संतोषान बदलतलो सभासनाने आज भवरतान सोम्याकुलो मारला तुझं भवार्थ वरतो म्हणे सोम्याने त्या स्त्रियेक खानान घडते त्या स्त्रियेक आणि आज तुझ्या भवार्थ लेखन हांव तुका म्हज्या आशीर्वादांनी भरतलो तुझ्या एकसुरपणांत हांव तुका म्हजो सांगात दितलो तुझ्या दुखांत हांव तुझे संगी रावन तुका बुजयतलो हर एक तुझ्या कश्टांत दुखांत अनवरांत आनी पिडेशिरेंत हांव तुका म्हज्या दैवीक सक्तेन बरोवन चलोवन व्हरतलो ही बसवणी आज मी तुका दिवन आसा म्हज्या भावा म्हज्या भयणी सोम्यान तुका दिल्ली बसवणी ह्या वेळार तूं स्वीकार कर विश्वासान ती स्वीकार कर सोम्या तूं म्हजे संगी आसतना म्हाका कितेंच उण येना म्हणून ह्या वेळी सोम्याक तूं सांग हर एक दीस हर एक घडी सोम्या हांव तुजे संगी रावून तुका महिमा दिवची कशें येता केदीस म्हाका तुजे तावन पयस वचोंक सोम्या दिनाका ह्या संवसाराच्या बोलवण्याक संवसाराच्या वंदवण्या लब्धोन सोम्या तुजे तावन पयस वचोंक म्हाका केदींच सोडिनाका पूण तुज्या बळवंत हाता काल तुज्या आश्रया काल रावोंक भवरता सोम्या सदांच ती रावोंक तुजी कृपा म्हाका दी फाटल्या दिसांनी सबार जाणांनी आमकां मागोवंक सांगलेलें आसा फोनांत SMS मुखांतर ईमेला मुखांतर फोनाक करून आमकां सांगला सबारांनी तांच्या कश्टा दुखांत उलो मारूंक तांकां एकल्याक ह्या वेळार सोम्या जेजूच्या समोर आमी दवरया सोम्याचे आशीर्वाद घेवंक ह्या वेळी आमी तयार जाता आसतना सोम्या जेजूक आमी सांगया सोम्या हांव तुजो मोग करता तुज्या पांय तळ हांव सदांच रावतलो तुज्या वाटेन सोम्या हांव सदांच चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो केदीस हांव तुजे जावन पयस वचोंक आशेना सोम्या तुजो हांव मोग करता सोम्या म्हणल्यार गिता मुखांतरी आमकां सोम्याक आमी भेटोवन दिवन ताचे आशिर्वाद घेवंक आतां तयार जावया तुझो हांव मोग करता तुझो हांव मोग करता जेजू तुझो
संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसना तुझ्या पायां तळा रावतलो तुझे वाटेन हांव सरतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसना वर्गाने ताजे आले आले Alleluia. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Argan Jesu. Hoglab Jesu. Stuti tuka Jesu. Hallelujah. Hallelujah. मगाच्या भावना बहिणीनो जेजून आमचेर धराळ आशिर्वाद वतला आनी ती आराधना वेळार तुमकां जाल्लो तो अनुभव तुमी हेरा कडेन वांटून घेया सोम्याक त्या मुखान तुमी महिमा दिया तशेंच हांव आयच्या दिसा देव बरें करूं म्हणटा ह्या आराधनांत भाग घेतिल्ल्या तुमकां सोमेस्तांक देवाची कृपा सदांच तुमचेर आसूं सोमी तुमचो हात धरून तुमकां चलोवन व्हरूं सांगातास आमच्या दिव्यवाणी लायव्ह ह्या माध्यमाचे हांगासर आसात आमचो भाव विनोद आनी तशेंच तसो पोत आनी ब्रदर मॅक्सीम आमकां वजंत्र कळोवंक सहकार दिले फादर अब्राम हांगासर आसात आमचो भाव आंटनी आमकां कडेन सहकार दिलो तांकां सोमेस्तांक हांव सोम्याच्या नांवी देव बरें करूं म्हणटा आनी देवान आमचेर केल्लीं ती स दिल्लीं आशिर्वादां आमी सदांच एकामेकां ते वांटून घेवंक ताच्या मोगान जियोंक ताचो आदार निरंतर हांव मागता तुमकां सोमेस्तांक देव बरें करूं.